उतरले आम्ही वयतली सगळे सासना उतरलो इंगा आजची पायटी नाका कोण केलोले आमगे उतरले भितर गेला ते पळयना भितर गेले बी म्हणा गो तुगे प्लान हाडलो भितर गेला भायर गेला उलोवन फायदो ना वेस्ट टायम होय प्लान जावपा जाय न्हू प्लान सुरेश जावपा जाय न्हू सुरेश मुगेले तीन मुगेले म्हणून काय नाही ना ते झगडून जात आहे इजी जात न्हू तो बालीस आमगे लोक रे थिंगसो पडा हेच्या सुक्या झाडां थिंगसोन म्हाका ताणें हिंग मारला हातर तो काण भार मारपा आतां दवरला दिसताय तो सर्वेत मेजून जाय म्हण कळ्ळें न्हू आतां आमगे थिंग पडा हे थिंगसोन ताणें हिंग मारला देखून हांव अगो रावलो तेंगे ते एकल्या ओनर न्हू 20 जावं ओनर कळ्ळें न्हू 20 जावं ओनर आनी ते एकल्या झगडो आपूण हांव रिस्पेक्ट दिता तेका आनी कोण जाल्यार हांव कितें हांव चोयता आसलो रिस्पेक्ट दिला परचेस केला तुम्ही हय तो आमगे हो परचेस केल्लो आनी हो आमगे लिजाचेर कळ्ळें तुका तेका सांगिल्लें तुगे ते 2 पाल मेजीर रे तेणें आनी तेका सांगिल्लें आमगे सर्वे राटाय न्हू जॉयंट मेज एकल्याचें मेजपा जाता वन सायडीड सांगलें जॉयंट मेज या म्हूण पूण हांवें सांगलेलें तेका मेजपाक तेणें मनीस हाडटा म्हूण सांगलेले 2 जाण आनी ते येयनासतना रावले हांव हाको दीस हांगासर रावले हे जाणा फातिमा सो नाव व्हाय ऑल डोंट तेणें दोंगर काट केला तेन्ना दोंगर काट केला तेन्ना 2 म्हयने पयलीं सर्वेयर तुमकां सांगाय म्हूण तेका म्हाका कित्याक सांगिना म्हाका कित्याक सांगिना डायरेक्ट तूं म्हाका तूं मेसेजो धाडटा तुका नंबर मागला नंबर ना नंबर मागला दुसऱ्याची मेसेजो धाडटा तेको इसार गो उन्ने को इसार गो ते कोडे नंबर दिन जाले इसार तेणे सीमा मागला मगो तो नंबर गेलो मगे ते हॉस्पिटलात डिलीट जालो तुझ्याकडे असा नंबर डायरेक्ट म्हाका सांगपाचें हे दुरीक म्हाका सांगून जाय असलें हांव अगो आई ते को उन्ने को इसार ने ती मला आपल्या कोण नंबर तो मगे नंबर तो डिलीट जालो ना हांव तुका मेसेज घेना न्हूची मातशें यो गो मेजिया म्हणून तुगे एक आमकां नाका तुगे कितें आसा न्हू सावय बाब तेगे हितून कितें लुकना पडटा न्हू आय रेडी सर आता तुम्ही कित्याक एग्री जायना जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाक हांव रेडी एनी टाइम सर्वे करपाक तेगे सगळें जॉयंट तेक केदां पाद सर्वेयर हाड म्हणून सांग हांव मगे हाडा सर्वेरान मेजिया कोण खबर कोणाक कितें पडलें सांग मरे सर पूण तुमी हिंगा काटिंग बी केलां आतां हातोर गेला थिंग गेला आमी कितें जाता आमी एकूय कळ तुका न्हू आतां पळय तेणे पळय केलां न्हू कलेक्टरान बी हाडू आतां न्हू आमी एनक्रोचमेंट केला तुमी एनक्रोचमेंट केला रिस्पेक्ट दिवंक ना तुजी बाय काल म्हाका मारूंक येयली हांगा आयज येवंक ना काराचेर ही बाय ही सामकी म्हज्या काराशी आयिल्ली बाय तेजी आनी म्हाका दोगांय एक पावटी मारूंक येयली ती ते दुसरे आहा ते बहीण तेजी बरे भाशेन करूंक जाता भावांदी आमचे फॅमिलीच्या मध्ये तू पडो नाका हेणे आमचे फॅमिलीच्या मध्ये पडपाचे तू पण आमच्या फॅमिली मध्ये बरें आता मुझ बरें आता तू हात म्हूण म्हजे फॅमिली सांगला म्हाका तू आमगे दिना हे सिस्टर आमगे दिना सांगता हे तुझ्या भाव येता की नावार कर तुका मारूंक जाय ते त्यांची नावार कितें आमी केल्ले आसा नावार सगळ्या उलोवन फायद ना दोगांयले सर्वेयर हाडया आनी पोटा पळय त्या उलोवन आनी फायद ना हात म्हणलो तेणे आमचे दीत म्हणून कितले फावटी राव म्हाका एक सांगू म्हज्या बाटान वचोन म्हाका फोटो काडूंक जायना जाल्यार हे कोण म्हाका मारपाक येवपाक म्हज्या बाटान फोटो काडपाक हांवें हे कोण तुजी बायल ते सीमा कोण विचार मरे तेका मारपा येयल करू काराशी येयले मरे ते म्हजे फोटो काडूंक म्हाका दिरेन बेश्टे आमची प्रॉपर्टी पळोवपाक आमच्यान जायना तू
तू किती तुझ्या पैशांचेर नाचता कोण पैशांचे नसतं आम्ही गरीब आम्ही देवाचेर गरीब ना तू फटिंग सिस्टर कशा देवाचेर पाती तू फटिंग मगे तू सिस्टर झाला भाव ना कोताले आता तुझ्या फॅमिली ना कर तुझ्या किती असते हांवें नावार करूंक नाका आमचे नावार जाल्ले आसा सगळें अरे म्हाका सगळं थिंगा सकळूय बी दाखय सिस्टर आजी थिंगा आसा सकळले आनी हे पळय ते वयर थिंगा वयर हॉल हॅलो हां कसली ते झाडाची ते फ्रेश थंय आसा पळय चेक करता येस तो आज बेसते सिस्टर 2 पार्टी कलेक्टर मनशांक घेवन येयली त्या ऑफिसरां म्हणजे आमी एनक्रोचमेंट केलो आमकां कोणालो एक लुगार नाका ताका ऑलरेडी हांवें सांगिलां तें येता सर्वेरा घेवन येता मेजीता हांवें कितें सांगलें जॉयंट इन्स्पेक्शन घे हें कोणूय सांगतालो फाल्यां कोणू सीएमाच्यान पासून कोणाली जमीन हापा जायना अप्लाय करपा जायना एक पेपर आसतो मेळटलो आय एम रेडी टू एनी टायम हांव ताका मेजपार रेडी आतां कलेक्टराक सांगिलां त्या ऑफिसर येयला ताका आमी जॉयंट हे काडे नोटीस काडे तेगे सर्वेर हाड मुगे आनी गव्हर्मेंट सर्वेर डिस्प्यूट कितें आसता हें कोत आमगे हितून येता बाउंड्री स्टोन मारता हातोर मारता आमगे प्रॉपर्टी सो आमी मोगराज पडे सो आमी ताका काण भायर मारले आमगे हितून मार तूं जॉयंट इन्स्पेक्शन तेगे इतली फॅमिली आसा ताका हे एकलें येना आपूण हें कोता पण तुम्ही एनक्रोचमेंट केलें ना कांय केलें आनी काटिंगूय केलें ना ओल्ड 20 वर्सां पयलीं तेगल्या पांय कातरलो तेगल्या पांय हातार काडलो तेगे पांय त्या सिस्टर येयलो तेगले दिसा तेगे हें आसा आनी तुमकां हें कोण दिलो पेपर ही आमगे ओन प्रॉपर्टी आनी ही आमगे लिजाची कळटा तुका न्हू आमकां सगळें आसा डॉक्युमेंट आनी आमकां कोणालें नाका म्हाका कोणालें 1 रुपया नाका आनी 1 लुगरा हें नाका तेणें थिंग आस जाल्यार तेगे जाल्यार तें सर्वेर हाडचो आनी म्हाका आपोवचें सर ती कोण येयले आयज चेक करपाक फ्लायंग स्क्वॉड आनी कोण कलेक्टरान तो मनीस ते सांगताले आमी तें कंप्लेंट केलें म्हूण हिल कार्टींग केलें म्हूण आपयलें म्हणपा लागले आमी तें इन्स्पेक्शन हिल कार्टींग ना म्हूण सांगलें तेणी हिल कार्टींग आसा सो एन्क्रोचमेंट सो हांव ताका सांगलां हांवें ताका तुमी नोटीस धाडय आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी जॉयंट सर्वे सिस्टर ती क्लियर ताका डावट आमी हायलो म्हूण आनी म्हाका डावट क्लियर जालो तो जॉयंट मेजिले न्हू तें सॅटिस्फाय जालें हांव सॅटिस्फाय जालो न्हू हें आमी करपा जाय न्हू सगळे मनशां तें 1 सायडीड मेजपा जाता केन्ना 2 पार्टी मेजपा जाय न्हू तेणें म्हाका सांगपा जाय मुगे सर्वेर हाड ते दोना हांवें सांगलें तें सांगपा तेणें म्हाका सांगपा जाय हितून कांय प्रॉब्लेम ना आमी बरे भाशेन तें ताका सांगिल्लें आनी बरे भाशेन जालें आमी बरे भाशेन सॉल्व करतले कळटा तुका न्हू